नमस्कार योगकार गोवा टुडे साहिल नारुकरांचो योगकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता. रामाचर हल्ल्यांतल्या 8 आरोपींक जेसी 18 ऑक्टोबर मेरेन जेनेटोच्या जामिना सोमारा सुनावणी 2009 शिरदोना सदोष मनुष्यवध केसी जेनेटोची ख्यास्त कायम. सांगेच्या हायर सेकंडरीत कोसळ्ळे फॉल सिलींग 5 जखमी नळे फोडून माकड सिलींग घेवन जमनीर आमदार म्हणटा रिपेरिंगाक केन्ना सावन मागणी भलायकी मंत्री वासपुसी. जीटीडीसीचो काउंटर बंद करात आमची वेबसायट परत दियात दूधसागर सफारी सुरू. पहिलेच दिसा वातावरण तापले सांजे मेरेन राना खात्याचो बावटो ऑफलायन बुकींग सुरू. पुलीस व्हेरिफिकेशनाक खासा ॲप जाय डिजिटलायझेशन प्रधानमंत्र्याचे ध्येय गोंयांत सारखे चलना. सोऱ्याची दुकानां राती उसरा मेरेन लक्ष ना मायकल उलयलो. खंयचेच परिस्थितीन फॉर्म्युला 4 रेस जावंक दिवचे नात. बोगद्यार जाहीर बसका लोकांची गर्दी. राजकीय मतभेद कडेक दवरून विरोधी राजकारणी एक्टिव्हिस्ट एकठांय. आणि बीएलओ उमेदवाराच्या नात्यांतलो असल्यार त्या बीएलओ काडचो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी मागता. असले बीएलओ खंय वोट चोरी कारण थारूं येता. एक्टिव्हिस्ट रामाच्या हल्ल्यांतले आरोपी जेनेटो सयत 8 जाणांची ज्युडिशियल कस्टडी 18 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. जेनेटोचो जामीन अर्जाविशीं सोमारा मेरचे खासा कोर्टात सुनावणी. मजगती 2009 शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस डिसोजाच्या सदोष मनुष्यवध प्रकरणात जेनेटोची सक्त मजुरी हायकोर्टान कायम दवरली. 10 नोव्हेंबराक तो शरण. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणातल्या आरोपी जेनेटो कार्दोजो सयत 8 जाणांची ज्युडिशियल कस्टडी 18 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. मजगती जेनेटोच्या जामीन अर्जाविशीं सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. सोमारा मेरचे खासा कोर्टात सुनावणी. मजगती 2009 शिरदोना सदोष मनुष्यवध प्रकरणात दोशी थारायिल्ल्या जेनेटोक दिल्ली 3 वर्सांची सक्त मजुरी हायकोर्टान कायम दवरल्या. The High Court has dismissed an appeal filed by convict Genito Cardozo in 2009 Sridao Beach case in which 2 persons, namely Santosh Kalel, resident of Juari Nagar, and Johnny Fernandez, resident of Santa Cruz, were killed after a fight with Genito Cardozo and his associates. Dismissing the appeal, the High Court has directed convict Genito Cardozo to surrender before the Sessions Court on 10th November. While pronouncing the judgment in the open court, the High Court questioned over the Sessions Court decision to frame charges against Genito Cardozo under Section 3042 for culpable homicide not amounting to murder for the case of 2 murders which was charge-sheeted by the Agasaim police then. The High Court expressed the view that time the charges should have been framed under 302 for the murders if court feels after going through all the evidences and hearing the deposition of all the witnesses, if trial court would have felt that it is case of culpable homicide, then it should have been delivered the case. But even charging the frame for culpable homicide, High Court feels that it was wrong on the part of the trial judge. In this fight, Genito Cardozo was also critically injured, and for that, Prasad Kubal and Sachin Padgaonkar were convicted for attempting to murder Genito Cardozo, and the trial court had sentenced them to undergo imprisonment for 4 years, which they had also filed appeal here before the High Court in the connected matter. The High Court today has also dismissed the appeal of Prasad Kubal and Sachin Padgaonkar and has ordered similarly to surrender before the Sessions Court on 10th November. Mukesh Kumar for Prudent.
सांगेच्या सरकारी हायर सेकंडरी हॉलात फॉल सिलिंग कोसळून 5 विद्यार्थी किरकोळ जखमी. माकडांचो उपद्रव वाढला. नळे फोडून माकड भितर सिलिंगाचेर देंवतात. फॉल सिलिंगा विशीं फाटले वर्सभर सरकाराकडे फॉलोअप करता, मात कांयच जायना म्हूण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. काल पर्या शाळेत भुरग्याचेर फॅन पडिल्लो. आयज सांग्या गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरीन सिलींग पडले आणि ते सिलींग थंयच्या 5 भुरग्यांचेर पडले आणि 5 भुरग्यांक दुखापत जाल्या. ह्या गजालीचेर फूल इन्सिडन्स कसो कितें घडलो हाजे बद्दल आमी जे थंयचे आमदार आसा तशेंच जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन उलोवप केलें. तांच्यांनी सांगलें की कशा तरेन हो इन्सिडन्स जालो आणि सद्याक त्या भुरग्यांची सिच्युएशन कशी आसा ती. आसात ते खूप माकडांनी एकदम म्हणजे शाळेचे ते हे करीत असतात. त्या स्कुलाचेर नळे आसात ते नळे फुटले, माकड थोडे भितर पडले आणि एक माकूड त्या फॉल सिलिंगाक घेवन खंय त्या प्रिंसिपलान सांगिल्लें म्हाका की तो सकयल क्लासान भितर पडलो आणि त्या बरोबर फॉल सिलिंग घेवन देंवलो आणि थंय भुरगे कितें तरी एंटरटेनमेंट कितें करताले. म्हणजे आसा की गेले 1 वर्सभर आमी ते ट्राय करताले की कारण ज्या रितीन थंय माकड उपद्रव आमकां आसा ते नळ्याचेर उडी मारतात, नळ्यांतल्यान मागीर उदक हाजेर पडटा, फॉल सिलिंगाचेर पडटा आणि आमकां दिसतालें की पॅचीस अशें जाल्ले आणि तातूंतल्यान ते आयज पडलेले आसा. पूण हांवें रोखडेच डायरेक्टराकय फोन केलो आणि एडमिनिस्ट्रेशनाक फोन केलो आणि ते इमिडिएटली तात्काळ करून घेवपा खातीर हांवें दुर्दैवी घटना आसा ही. वयले सिलींग सोडून ते वयले रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां, माकडांनी पयलीं सगळे फोडून दवरलेले आणि आतां ते सायडींतल्यानूच ते मेन हातून आयले आणि ती आज खंय भुरगीं सकाळीं खंय ते प्रॅक्टीस करतालीं, तेंचे कितें प्रोग्राम आशिल्लो म्हणून. मग सडनली तांचेर ते खंय पडले. जेन्ना ते एक 5-6 माकड येता आणि ते नाचता वयल्यान कित्याक ते माकडांक बी वेट आसता तेतून जावन ते सिलींग आहा ते मातशें कॉलेप्स जालें. भुरग्यांक 4 जाणांक इंजर्ड जाली. जी कमिटी आशिल्ली PTA कमिटी नाल्यार हेडमास्टर्स जे कोण आशिल्ले पळय आमचे प्रिंसिपल तांच्यांनी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. ती तांच्यांनी 25/10/2024 दिल्ली. कळ्ळें न्ही. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती मागीर तांच्यांनी हांगा फॉरवर्ड केली. कोणाक PWD फॉरवर्ड केली. PWD फॉरवर्ड करून आमची इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट रेडी करून तांच्यांनी परत तांकां धाडलो आणि तो आतां खंय एप्रुवलाक लागून अकाउंट्साक होल्डाचेर आसा, अकाउंट्साक पाविल्लो आसा. जाल्यार की सांग्यार एक वयल्यान रूफ कोसळून 4 जाण भुरग्यांक मार लागला. काल पोरये कोसळ्ळे. अशें दिसता की खंय तरी केन्ना वयल्यान रूफ कोसळटा, केन्ना तरी अर्थक्वेक जालो किंवा भूकंप जालो किंवा सुनामी जाली, पूण कांय जायनासतना बरे दिसा बऱ्याचे हें समज कोसळटा जाल्यार खंय तरी अशें चिंतपाचें येता की ही कसली कलॅमिटी. म्हाका जाल्यार दिसता ही कलॅमिटी कसली जाल्यार करप्शनाची. हो करप्शनाचो भूकंप, हो करप्शनाचो सुनामी. GTDCचा काउंटर बंद करात. आमची वेबसायट आमकां परत दियात. दूधसागर टुरिझम आयच्यान सुरू. पयलेच दिसा वातावरण तापले. दूधसागर टूर ऑपरेटरांनी GTDCचो ऑनलायन काउंटर बंद करूंक लायलो. ऑनलायन बंद करून आदी सगळे वेबसायटीचेर बुकींग करूंक दिवचे म्हूण जिपकार मागतात. सांजे मेरेन राना खात्याचो बावटो. ऑफलायन बुकींग सुरू. सकाळी GTDCच्या काउंटरार बरोच बोवाळ जालो. GTDCचे अधिकारी आयले. जीपीवाल्यांनी काउंटर बंद करूंक लायलो. दिसभराच्या बोवाळा उपरांत रान खात्यान जीपवाल्यांक ऑफलायन पद्दतीन सीझन सुरू करपाची मान्यताय दिली. 50% विक्री जाल्या. वेबसायट आमची स्वाधीन जाले उपरांत खरें जैत म्हूण जीपवाले उलयले. दूधसागराक गाराणें घालून सीझन सुरू. ऑफलायन चालू जाल्लें आसा. आमकां सरकारान एक बरी न्यूज दिल्ली आसा. आमगेले लिडर हांगा आसा तेंच्यांनी आमकां ऑफलायन करून आयज टुरिझमाक सुरवात केल्ली आसा. हांव दूधसागर आजाक नमन करून आमचो जो टुरिझम आसा तो बरो भरभराटान जावचो अशें हांव देवा लागीं मागता. म्हाजे दृश्टीन आमकां टोटल सक्सेस मेळ्ळो ना. ऑफलायन हे सक्सेस न्हू. आमची वेबसायट आमकां मेळपा जायी. जो GTDCन जो एग्रीमेंट केल्लो आसा तो एग्रीमेंट कॅन्सल जावपा जायो तेन्नाच आमकां यश मेळटलें. आनी कशें काय जायना थोडी फार आमकां यश मेळ्ळें आसा आणि हे सगळ्याच्या आधाराचेर आमकां हो यश मेळ्ळें आसा. बरें डिस्कशन जावन शेवटाक आतां 3 वरांचेर GTDCचे जे ऑफिसर आहात तेंच्यांनी मध्यस्थी येवन डिस्कशन करून शेवटाक जे टुरिस्ट आशिल्ले दिसभरांतल्यान वाट पळयत तांकां काही टुरिस्टांक घेवन
आतां हांगासर जी पयलीच फॉरेस्ट गेट मेळटा थंयसर परत एकदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा डिस्कशन जावन हांगासर आतां गाडयो सोडपाचे जे डिस्कशन आहा ते जाल्ले आसा आनी त्याच प्रमाणे ह्याच गेटीर ज्या टूर ऑपरेटर असोसिएशनचे जे मेंबर आहा तेंच्यांनी हांगासर गाराणे घातलेले आसा की जो पर्यंत वेबसायट मेळना तो पर्यंत ऑफलायन रित्या हांगासर तांकां जीपी चलोवंक दिवचे म्हणून आनीच्यान हो दूधसागर जो ट्रॅव्हलिंग स्पॉट आसा टुरिस्टां लागून हो ओपन जाल्लो आसा कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पुलीस व्हेरिफिकेशनाक खासा ॲप जाय डिजिटलायझेशन प्रधानमंत्र्याचे ध्येय मात गोंयांत जाय तशें चालीक लागना आमदार मायकल उलयला. 3 दिसां फाटीं मायकलाच्या हॉटेलांत चोरी जाल्ली. कॅश बॉक्स उखल्ले. पुलिसांक फुटेज दिवनूय चोरांक धरूंक जमनात. तेवटेन लिकर शॉपाक खंय नेम मोडून सोरो विकतात. राती उसरा मेरेन सुरू. खात्याचें लक्ष ना. 3 दीस जाले आयज पुलिसांक कळना तो कोण चोर पळयतो. तेजी फुटेज आहा. आता अशें आमी वी डू नॉट वॉन्ट टू टेल लायक आमची हॉटेलांत चोरी जाली. इट इज नॉट रायट. आमी कंप्लेन दिले बिकॉज आनीक जावची न्हू म्हणून. कित्याक कळना कित्याक तेजो फोटो खंयच्याच रिकॉर्डान ना. तेणे जर पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड केल्लें जाल्यार तेजो फोटो आसपाचो. सो ॲप तयार करा न्हू. आतां सगळे आमी म्हणटा आमदार म्हणटा मंत्री म्हणटा ॲप 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 ॲप. हॉटेलवाल्यांक ॲप दिया की डिजिटली तुमी आमकां धाडा म्हणून. सगळे तुजो स्टाफ रेस्टॉरंट आतां एक आहा रेस्टॉरंटान 60 स्टाफ आहा. ड्रायव्हर कोण आतां भायले आहा तेंची धाडा न्हू ऑनलायन पुलीस व्हेरिफिकेशनाक. प्रायम मिनिस्टराचे विजन इज नॉट इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली. एज अ बिझनेसमॅन आय एम टॉकिंग वी शूड गेट फॅसिलिटीज ऑनलायन. जेन्ना हांव म्हणटा ऑनलायन ती ऑनलायन आसपाची गरज आहा. आनी हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां हें तूं कर म्हणून. हो ॲप तयार कर. ते कॅश बॉक्स येले. मजगती सोरो विकपी कांय दुकानां खंय नेम मोडटात. अबकारी खात्याचो लक्ष ना. कोलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी अंजुना वागातोर शापोरा सेम स्टोरी. आतां विलेजींनी सेम स्टोरी जाल्ली आहा. सालिगांव आसूं गिरी आसूं आउटलेट्स आर ओपन टील 12-1. अरे रिटेल आउटलेट्स कशे 1 o'clock ओपन आहा. I will be writing today to the excise commissioner. Also, I will talk to the excise inspector. They are not doing any checks. हे डायरेक्ट एलिगेशन. म्हापसा जे ऑफिस आहा हो पणजे ऑफिसात ते खंयचोच चेक करिना. कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ लिकर आउटलेट्स फ्रॉम शिंकेरीम टू बागा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जावंक उलयता. आनीक दिवपाची गरज ना. हे एक्सायज डिपार्टमेंटान जो तर हेचेर इमिडिएटली कारवाई करिना जाल्यार आय विल रायट टू CM टू सी दॅट द एक्सायज इन्स्पेक्टर इन म्हापसा इज इमिडिएटली सस्पेंडेड. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. खंयचेच परिस्थितीन मुरगांव फॉर्म्युला 4 रेस जावंक दिवचे ना घोशणा दीत बोगदो जाल्ले बसकेंत राजकीय मतभेद विसरून सगळे एक जाले. बसकेंत लोकांची मोठी गर्दी. मुरगांवचो आदलो आमदार मिलिंद नायक बाकीचे फुडारी आनी थळावे नगरसेवक आशिल्ले. पार्टी आम्ही 15 वर्सां हांगासर जिखोवन हाडली प्रामाणीक काम केले. ही पार्टी आयज आमकां त्रास करपाक उठल्या. कळ्ळें न्हू. म्हाका दिसता हे आमदाराक आमी कितें ते बूथ शिकयतले आनी आमदार आयकना जाल्यार आमकां दुसरो धडो शिकोवपाकूय कळटा. तेणे ते धमकी घेवची नाल्यार कितें घेवची. त्याच्या नंतर ही रेस बंद जायना न्हू. बोगदेकार सगळे रस्त्यार जातले मागीर आमदाराक जातारे करून आमकां आमचेर केसी घालपाचे केसी घालून जातारे करून. ह्या पोझिशनार हांव ते एक्सेप्ट करता आनी ज्या पोझिशनार हांव आसलेलो ते हांवें एक्सेप्ट केले आनी त्या भशेन काम केल्लें. एकच सांगता तुमकां हांव आसता जाल्यार हांगा रेस आनी हे हाडपाचो कोण चिंतूचो पासून नासलो. चिंतचोय नासलो. कारण हेचे पयलीं असले खुबशे नाका जाल्ले करपाचे हांगा ऑफर येयल्ले. हांवें एक उतरान आमच्या तेन्नाच्या आमच्या बरोबराईक सांगलेलें की विनाकारण असले नाका जाल्ले हांवें करप ना. मजगती शुक्रारा मुरगांव पालिकेचे खासा बसकेंत फॉर्म्युला 4 मुद्दो तापलो. बसकेंत खंय हो मुद्दोच नाशिल्लो. मात विरोधकांनी मुद्दो उखलून धरलो आनी कांय जाणांनी सभेचेर बहिष्कार घालो. करपी इव्हेंट करतले आनी वाटेक लागतले. मागीर भोग आमच्याच लोकांक म्हूण नगरसेवक तिडकले. लोकांचे काय तुझ्या लोक काम क्वेश्चन करता. आय काय चेअरपर्सन तू हांव तुजी मिटिंग बॉयकॉट करता. कितें नाक जालें डिस्ट्रक्शन करून उठला. माझ्या वार्डान फुल हिप डंप केला. लोक आमकां विचारता अरे फादर आता पावस ना बरं पावस तर फुल लँड कॉलेक्ट जातली मग
कॉलेज टेम्पल जाली फुडली फ्रंट सायड चितली लोकांच्या घरात ती वयतली हेका कोण रिस्पॉन्सिबल हेंचे कितें हेंचे जाल्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट येता सगळे सारेतले फाल्यां आपली साटली पुटली येतले आनी वयतले मागीर फेस करप कोणे म्युन्सिपालिटी फेल जाली अशी दिसता तुका कितें म्हणटा म्युन्सिपालिटी फेल जाली मिटींग बॉयकॉट कित्याक गोंय फॉर्म्युला 4 जाता आणि काम चालू केल्यार 10 दीस जाले सो इलिगल काम चलता म्युन्सिपालिटी पासून खोडयना तेमी चीफ ऑफिसर दितला बाबा आहा तकले हात दोन आता विचारले आमी चेअरपर्सन आपले खबर ना अरे आता तेमी खबर ना आता स्टॉप कर म्हणटा का वचून तो गरज ना स्टॉप करपाक आयज जी आमची स्पेशल जी मिटींग आसलेली आणि ती स्पेशल मिटींग जावच्या पयलीं खंय तरी आमचे कावन्सिलाचे आमचे कलीग आहा त्यांचो प्रॉब्लेम जालो म्हणल्यार फॉर्म्युला 4 जो आमच्या मुरगांव येवपा आसा त्याच्या बद्दल तेंच्यांनी उलोवपाक स्टार्ट केलें आनी खंय तरी ऑनलायन जालें आनी मागीर ती मिटींग आमचे कडेन करप. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बीएलओ उमेदवारांच्या नात्यांतलो असल्यार त्या बीएलओक वेंचणूक आयोगान काडून उडोवचो हो फॅक्टर वोट चोरीक कारण थारूं येता सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी मागणी करता. बायल पंच आणि घोव बीएलओ अश्यो केसी खंय गोंयांत आसात. बीएलओच्या फामिलींतलो कोणूय राजकारणांत ना म्हूण खंय बीएलओ कडच्यान बरोवन घेवचें आसा जंय अशी ताळपत्री मारून ईएचएन नंबर दिल्लो आसा आज थंय घर आयला आनी दॅट वील बी पुट अप फॉर रेग्युलरायझेशन आनी त्या घरान रावता भलतेच सो कितल्यो पळय पॉसिबिलिटी आसा वोट चोरी करपाक. हे तुम्ही खंय घालला एप्लिकेशन ऑर कंप्लेंट आनी व्हॉट यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफ नॉर्थ ताका आमी एक स्पेसिफीक उदाहरण दिला. एक स्पेसिफीक उदाहरण जंय घोव बीएलओ आनी बायल इलेक्टेड मेंबर सो अशे जितले पळय आसा ते बीएलओ कडल्यान डिक्लेरेशन घेवन आमी तांकां तांचेर पळय म्हटलां. आमी बीएलओचेर एक्शन घे म्हणिना आमी बीएलओ रिप्लेस कर. ताजी जर भयण आसा भाव आसा कोण आसा संबंधीत कोण आसा जाल्यार ताका रिप्लेस कर इतली मागणी केली आनी सावथाकूय तीच कॉपी धाडल्या. सिमिलर एक्शन ओवर देट कॉपी टू सीओ कॉपी टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमी बरी सजेशनां दिल्या. एका जाग्यार बीएलओ आसा तेजी त्या बीएलओची सोयरी वॉर्ड मेंबर म्हणजे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो वॉर्ड मेंबर जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हाचो संबंध बीएलओ कडेन त्याच वॉर्डान आसप हे व्हेरी मच डेट्रिमेंटल. म्हणजे फाल्यां तो थंय आपल्याक जाय तशी नोंद करूंक शकता जाय ती डिलीट करूंक शकता असे प्रकार घडपाची शक्यताय आसा. ह्या बाबतींत आमी आयजूच एक डिक्लेरेशन दिवचे बीएलओनी म्हणून लेटर केला चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक. तुमकां तेजी कॉपी मेळटली. त्या लेटरान आमी मागला की बीएलओनी आपले एक अंडरटेकिंग दिवचें जावं गव्हर्मेंटान तेंचे कडल्यान अंडरटेकिंग घेवचें अशें म्हणून की दे आर नॉट रिलेटेड इन दॅट रिस्पेक्टिव्ह वॉर्ड टू एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. प्रलंबित कामधेनू स्कीम परत सुरू करचे मुख्यमंत्र्याचे उतर. भारतीय किसान संघ आणि दूध उत्पादक उत्कर्ष संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. कितलो तेपूय हुमकळिल्ल्या मागण्यो मुख्यमंत्र्या मुखार. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो मान्य केल्यात म्हूण भारतीय किसान संघटनेचो अध्यक्ष संजीव कुंकळेकार सांगता. आनी हांव सरकारचोय बी आभारी आसा, मुख्यमंत्र्याचोय आभारी आसा की तांणी विशेष अशें आर्ग्युमेंट न करता, कटकट न करता हे दोनूय गोश्टी
मनापासून म्हणटा हांव तांणी रिजॉल्व केल्यो. त्यामुळे आता जी बंद आशिल्ली स्कीम आसा होल्डार आशिल्ली ती आता पर्यंत चालू जातली. एक दोन दिसां भितर चालू जावपाची अपेक्षा आसा. आनी ज्यो इन्सेंटिव्ज आसा त्यो तेय बी वेळार मेळटले अशी हांव आशा करतां. आनी कामधेनू स्किमीचें जें रिस्ट्रक्चरींग आसा तें सुद्दां शॉर्ट टायमान जातलें. ताजे खातीर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालता आनी तें अडचण जावची ना हाज्या खातीरय आपूण लक्ष घालता हें आश्वासन दिलां. हेंय म्हत्वाचें आसा. त्या शिवाय अनेक बाकीचे शेतकऱ्यांच्या दृश्टीन म्हत्वाचे जंगली जनावरांचो त्रास तो कमी जावपाचो तर नांवूच घेना, वाडत आसा. ताजें कम्पेन्सेशन मेळटा तेंय बी म्हणजे म्हयन्यान म्हयने म्हणजे वर्सान वर्सां मेळना. ही एक अडचण आसा. तें कांय योग्य गोश्ट न्ही. हें जे ह्यो सगळ्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्यांनी इन प्रिंसिपल मान्य केल्या, तत्वता मान्य केल्या. त्यो फक्त इम्प्लिमेंटेशनचो भाग आसा. म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री ज्या अर्थान ज्या तरेन आमकां तांणी पिरपीर करिनासतना अडचणी सांगनासतना जे एप्रोच तांचे कडल्यान आशिल्लो तो पळयल्या नंतर म्हाका आशा आसा की आमकां फुडलें आंदोलन करपाची परिस्थिती ना. पॉलिटिव्ह केअर धोरण आनी सिस्टम आशिल्लें गोंय देशांतलें पयलें राज्य आसतलें. गोंयच्या 10,000 दुयेंतींक फायदो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. दर एका PHC आनी CHCत खंय पॉलिटिव्ह बेड आसतले. जाणट्यांक योग्य पद्दतीचे उपचार जाय ते दिवपाचो यत्न व्यवस्था यशस्वी करतलो म्हूण मंत्री सांगता. 8 ते 10,000 आमचे पॅलेटिव्ह केअर गरजेचे आमचे पेशंट आयज तांकां मदत जातली. आमी युनिटार डिफी डेन्सिटी फावंडेशन आनी तेवा फार्मास्युटिकल्स आमी हे सगळ्यां बरोबर आमी टायप केल्ले आसा. प्रत्येक PHC CHCत पॅलेटिव्ह बेड्स आसतले. आमी आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आसा जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता दुयेंस असलेले लोकांचे हांव उलयता तेन्ना तांकां केअर योग्य तरेचे केअर गावंक जाय. देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलेटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले. तुमीच आयकल्या भाशण तुमीच सांगलें. म्हाज्या मनान कितें तें सांगलें. म्हाजे स्वताचे आईक कॅन्सर आहा. हांव पळयता की म्हाका कितलो त्रास जाता तो. ते लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून सरकारान काम करपाक जाय. आनी ही सिस्टम यशस्वी सिस्टम करून दाखोवपाचें काम देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशिर्वाद आनी गोंय राज्यान म्हाजो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे सहकार्यान हे आमकां यश गावतलें. यश गावतलेंच ताजो विशय ना पूण काम करपाक जाय तें यश. पर्पल फेस्टाच्या दुसऱ्या दिसा पॅरा फुटबॉल सर्तीक सुरवात. कांपालार नव्यान बांदिल्ल्या G-सुडाच्या ग्राउंडार मॅची. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो 8 टिमी वांटेकार. मंत्री म्हणटा दिव्यांगांचो बरो रिस्पॉन्स. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो एक कंपोनंट आसा तो स्पोर्ट्स कंपोनंट आनी ह्या स्पोर्ट्स कंपोनंटा भितर सादारणतः 21 वेरियस गेम्स आमी नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी ऑर्गनायज केल्ले आसात आनी ताचोच भाग म्हणून G-सुडा ग्राउंडाचेर पणजे आयज ही म्हणजे CP फुटबॉल सेरेब्रल पाल्सी आसा पळय न्ही ताचे जे डिजेबल्ड पीपल आसात तांच्यो ह्यो गेम्स आसात. म्हाका खूब उमेद जाता 10 टिमी हांगा आयिल्ले आसात आनी तांणी अत्यंत बरे तरेन हांगा सेरेब्रल पाल्सी आसूनय इतके पयसुल्ल्यान मणिपालाच्यान पसून हांगा टिमी आयल्यो आनी अत्यंत सुंदर खेळाचें प्रदर्शन केल्लें आसा. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. CPSFI ह्या ऑर्गनायझेशन हे ऑर्गनायज केल्लें आसा अत्यंत सुंदर रित्यान आनी तांचे भितरलो जो जज्बा आसा तांचे भितर जी उमेद आसा आनी तांचे भितर जे पोटेन्शियल कॅपेसिटी टॅलंट आसा हे आमकां वेगळे तरेन आमकां नॉर्मल मेन स्ट्रिमाच्या लोकांक एक संदेश दिता की आमी तांची डिजेबिलिटी पळोवपाची ना तांचे भितरली एबिलिटी पळोवपाची. कारण ज्या उमेदीन ज्या एबिलिटीन म्हणजे जे टॅलंट तांच्या खेळा भितर आसा ते अत्यंत तांचे उल्हासदायक आसा. I would like to thank Mr. Subhash Phaldesai for creating this opportunity for us. If not for this, I think our children would have missed out on a big thing. I think thank you so much for this, and we would love to come back every year. Thank you. And we have no words to thank all the people who have been working in his team. He has been motivating everybody, and he is the person, like Kavita mentioned, that he is the only minister we have ever seen in our life who doesn't move, who doesn't have even a security personnel with him at the time when he visited these surprise visits, without any bandwagon entourage
So we were taken by surprise on his visits. राय DNP स्टोन शोरूम उक्तो. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामूच्या हातांत उक्तावण जाले. थंय टायल, ग्रेनाइट, मार्बल, वॉश बेसिन सारकिल्यो वस्तू मेळटात. वेगवेगळ्या तरेचे आनी क्वॉलिटीचे स्टोन मेळटात. शोरूमाचो धनी दुधनाथ प्रसाद सांगता. DNP स्टोन्स हाजे आयज हांगा उक्तावण जाल्लें आसा. फाटल्या 31 वर्सां दुधनाथ प्रसाद हाचे हे हांगासर कन्स्ट्रक्शनाच्या फिल्डाचेर तो काम करता. फाटले 30 वर्सांची ताजी ती येदी व्हडली हांगा सगळ्यांक काम करतना सर्वीस दिवन आयज ताणें आपलें स्वताचें अशें एक आस्थापन हांगा उबें केल्लें आसा आनी ताजें आयज उक्तावण जालां. बाकीचे घरान जे सामान लागता वॉशरुमान आसूं किंवा बाकीचे किचनान हे सगळ्यो हें ताणें हांगा दवरिल्लें आसा. हांव ताका देवा कडेन म्हाका की बरें ताणें प्रगती करची. आमगेली कंपनीचें नांव DNP स्टोन आनी आमचे कडेन ग्रेनाइट, टायल्स, कोटा, कडप्पा, तंदूर आनी ऑल स्टोन मेळटा हांगा. मार्बल वगैरे सगळे मेळटले आनी आमचे कडेन सॅनिटरी बी मेळटा. सॅनिटरी फिटींग WC, वॉश बेसन, नळ, सिंक हे सगळे मेळटले. आनी टायल्स आमचे कडेन हे आहा हिंडवेर कंपनीचे आसा. हिंडवेराचे ते हे आमगेले विट्रिफाईड आसा, फूल बॉडी आसा आनी GBT बी आसा, डबल कोटेड आसा आनी युटिलिटी बी आसा. बुलेटिन इतरूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.